सो गाईज परत एकदा विशिंग यू इच अँड एव्हरीबडी अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर आणि मे गॉड ब्लेस यू. सो गाईज ह्या वर्सा न्हू फाटल्या वर्सा म्हणजे 2025 साल 2025 आम्ही भरपूर मस्ती केल्या, भरपूर लोकांक हेल्प केल्या, बऱ्यो मेमरीज आसा, वायल्ड मेमरीज आसा, गूड बॅड एवरीथींग, ट्रॅव्हलिंग हे तें न्हू कितें म्हणटा. सो गाईज हेच तुमकां न्हू आमी आयज रिकॅप घेवन येयलेले आसा. सो तुम्ही पळोवंक शकता थ्रू आउट आ जर्नी नॉट एवरीथींग बट तुमकां आमी घातलेलें आसा, तुमी पळोवचे आनी ही म्हाजी 25 सालाची जर्नी कशी आसली ती कॉमेंट करून सांगची. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू. आग कशी हा? झाली चालू मध्ये. चल चल. या बाबूक घेऊन हांव मातसो दुकानार वयता, कितें तरी घेवया ना रे बाबू तुका खावपाक. काय बरो क्यूट पळय सारको. जरी काय सगळी हे नूडल्स, नूडल्साची पॅकेटां दी. मॅगी बिगी कितें आहा जाल्यार खंय आहा? दर दर इम्पॉर्टंट बाबड्या. सो गायज मीट अ क्यूट फॅमिली. आयता आमचे सबस्क्रायबरांक आमी सबस्क्रायबर म्हणिना, ते आमचे तर फॅमिली जाल्लेली आसा. सो थँक्यू वन्स अगेन. आनीक 2 दिसांनी भायर वयता. सो भायर तेजो हजबंड खंय ऑलरेडी भायर आसा. सो ते हांगासर थोड्या दिसांक येयलेले आतां भायर वयता खंय. आनी तेणी आमचे प्रतीक जो वाळपयचो भुरगो आहा खबर आहा, ताका खूब कितें कितें घेतलेलें आसा बाबड्याक. त्या खातीर तेंच्यांनी पळय स्पेशल केला कितें तें पळय हेणी केलां आमच्या काकीन पळय. रोस, सासाव, पुरयो. आयज फूल पावर सारकें पोट्टा आयज. काकी पळय आमची शिवता. टेलरिंग करता. व्हेरी गुड. सो आमी आतां तिका ग्रोसरीज हाडलेली आसा. हें सगळें तिका बाबडे जाय तें हाडलें आतां. थोडें हाडलां, नॉट टू मच. खंयच्या दुसऱ्याच प्लॅनेटार येयल्लेल्या भाशेन आतां हे खंय 20 मिनटां ल्हान दवरप खंय आनी मागीर आनीक कितें करपाचें आहा. आतां पळोवया हेजो कसो कितें ग्लो येतलो तो. आल्लेले आसा हेअर कट बी करून आणि पळयात काय बरं माझे केस जाल्या ते. म्हाका तर ह्यो हेअर कट खूप लायक जालो. हय स्टँड काडला तो कोणशांनी शेकाऱ्या आहा. शेकाऱ्यांनी व्हरोंक हांगा गाडी. ओके फायनली गायज हांव भरला पापाच्या पर्ये वांगडा गाडी चलयता बसल्ले. गाडीची गॅस बी सोडून जातले. हय अहो वत तातोळ्या अहो वत. काय कितें जाता फूल पावर सारकें. पळय मोडूंक फूल ताका ओडटा रे. तो पुरो व्हडलो ल्हान जालो तो. 1 किलोमीटर काबार जालो आजचो. दे 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 दे. ना 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 दे. नो 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 नो. आता स्टँडार लाय मुगो बापायगेर वयता आतां रिवर्सांग. लागली
हो इतली हाईट कित्याक तेव्हा वाडयता? सिटाक झऱ्या घातल्या पळय तुवें माझ्या. हा माझार जडे घालपाक. सो टायरॉन वियोना आणि गजानन हा तुमकां एक बारीक मदत करून वयता पयशांची. तेतून तुमी कितें तुमकां जाय ते सामानांक कितें जाय ते घाला आनी हाडा. अशी ती हात धरून चलतात ते एकामेकाक. काका थँक्यू सो मच. नाईस टू मीट यू खरंच नाईस टू मीट यू काका. बरे दिसले तू. हा चला सुशागात वचा. गॉड ब्लेस यू. हाय कशें आसा? बद्दल तुमचं नाव ऐकलं पहिले ते आणि म्हटलं उडास येलो म्हाका सांगलेले म्हणून. आता सुशागात हा येऊन आता तुका फुड्यान उभा रावता तुका सरप्राईज दिवपाक हय गे. हाय कशें आसा? आंटी आमकां वळखाली. आता नुसतं वळलं ही आमची जॅकलीन आंटी सारखी मोग माझो मोग. एका सेकंडान वळखाली. आंटी तू म्हाका वळखाले काय एका पण वळखाले? त्यांना तू स्टार्ट करून आज सांगला मरे तुका एका सेकंडान ओळखून दिली मला. वयत पासून आला आणि उठान येतली लागली. आता बोलो शुअर ना हांगा की ना गेली काय आय संडे न्हू हांव येना. व्हडलें दिसता म्हाका उगडासूच नाही तेडा फोटो काड रे योग कोण येवपाचा म्हणून व्हडलें दिसता रे. म्हणटा तेका लांब आसता तो किती हे पळय हे ते पीस करून दवरला. कितें कितें म्हणजे व्हडलें कामार जालें. त्यांच्या नावात घे म्हणून सारखी. बांगडे हातान हय बांगडे. रावता आमगे हे पळय कितले हॅपी जाला पळय तिका मेळोन सारखे. हांवूय इतलो जाला पूण हांगा लोक आसा कितें उलोवं तेच कळना म्हाका. हे पळय फूल पॉवर सारखी. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि आयज येयला आमचे फॅमिली मेंबर पळया. हाय म्हण गो. चल या आमकां आतां आमी भोंवपाक. घरा वचया न्हू भोंवपाक या. आनी हो पळय हिरो. हाय शे हाय रे बाबा. बाबा यू नो दातोलेले यू नो शी पळय हे पळय बरी जाल्या. विल डान्स टुगेदर. या या यो यो अशें अशें कोतान नाका असो. या या यो हेवटेन काळो घेता फोटो हार पळय. अरे 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 लेट्स डान्स रे. अरे लिसन रे बाबा. बाबा लिसन रे. अरे अरे लिसन रे. विल रेस हा विल रेस. कशे अशे आय कॉट यू. कोंकणी उलोवंक जाय. ओनली कोंकणी. लिसन आयक रे कोंकणी हा नॉट दॅट हाय फाय इंग्लिश. ओके मरे यूके तेका कळटा.
या मरे कोणा माका वरतलो तू माका वरतलो मरे हा ओके आणि खंय आम्ही पिक्चर आवडला गाईज तुम्ही म्हणतात नो की जे ब्लायंड असता पळय तांकां काय करूंक कळना हे पळय तुमकां एक एग्जाम्पल दाखयता तो पळय टायरॉन म्हाका पोवन क्लॅश ऑफ क्लॅन कसली रे गेम ती हा पळय गेम खेळटा दिसता असताना शेवता पळय तेका जेन्ना ल्हान आसतना दिसताले पळय तेन्नासून तो खेळटा ही गेम पळय तेकाच गेलो का पळय पळयात दोळे दाखयता तुमकां तेजे पळय हे पळय 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 आं पळय केव रे हांव तुकाच पळयता तेज्यान पळय तो म्हाकाच पळयता पळय फकाणां दिसताले तुमकां पळय अटॅक करता पळय जा आनी पळय शाकोती चिकन शाकोती आसा मागीर हें कितें गे काकी हुमण आनी आयज तेणी रायस दवरलेलो न्हू उकडो रायस दवरलेलो पळय काय बरो हे सगळे तिचे कडेन आयटम आहा पळय पाव बीन आनी आमी आयज बरें पोट भरून खाल्ला हांगासर फूल पावर हरीश तूं चुकलो तूं वॅज मरे तूं चुकलो काय प्रॉब्लेम ना आमचे पोट बाबा व्हडले आमी पळय कितले घेतला पळय ते लिवर बिवर चल या मरे आतां कितें विचार हांव हो रावता तो पळय ह्यो आमच्या बायचो हजबंड तू इतलो हासता कित्याक तुका लस दिसता तेका हॉलिक्स लायक हॉलिक्स तू हॉलिक्स पिता तू आनीक कितें पियाता मारिया चल तुझो खावो ओ तो भला कितले हात पे पतंग हांगा वयर येला कितें जालें रे असो रायतो येवन आमच्या भुरग्यांचे पतंग चोरता नाही रे ये पतंग चुराता आहे ना लेके इधर आ रे पय सगळ्यांचे पतंग आपणाकडे हाडून दी म्हणटा आणि वाट लायता रस्सी ह्या बाबून आमच्या केला पतंग काय बरो ओ पय वयर उडटा पय दिसलो राव मरे वयर वता न्ही मरे पय आणि खंय गेला पय खंय गेला तो काय दिसा पासून ना आणि मेन म्हणटा पळय ते हांवें 2 पतंग एक केल्या एक 13 वाला डाला आहे ना रे 13 वाला आपण याचे कितें केलो ना पतंग हांवें असो बांधलो ह्या दोरयेक कितें कानो घालप गायज हितून आमचे दोणे भितर घातलेले आसा आणि आता ते रेडी जाता तेतून भितर पळय काय बरी चूल गेल्लेली आसा सायडीक बरें शेण लायलेलें आसा हो अलगूच एक्सपिरियन्स म्हाज्या लायफाचो अमेझींग म्हाका असले खूब लायक too much sun trying to drain it is because some vegetables and some fruits, no, when you cut them and you expose the flesh, it starts becoming brown. Example is apple. Bite into apple, remember it turns brown and because it starts oxidizing. So best thing is to always keep it in water. no Another famous vegetable is potato. That's why you have to all keep these in water. नाल्लाचे पाणी वाव See, we didn't waste any. We got a good amount, half a cup. Good. too good कर मरे ट्राय कर मरे हा व्हिडिओ काढता Best is God. अरे ना रे कर रे वाव टू गुड नो ब्रो लवली Let's give Ankita. येस अमेझिंग हा टू गुड ए पळय नाल्लाचे पाणी थँक्यू पिया मगो नाका पिया दी म्हाका इल्ले दी हे पळय
Damas. This is This is called nature. nature experience. हे भाई हे नेचर. एका ऍक्च्युअल फील म्हणतात नेचराची. काकी हे केन्ना असले पडला बीन तुझे? ना रे बाबा ते पडले आणि उडतले निसतले बरे खंय आवडे आवडे बरे बरे वा 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 खाते हॅलिस्टर ब्रो तू व्हिडिओ पळयताय जाल्यार यो बाबा थंयसरल्यानूच रूच काड तू UK सून. बॉब आमचो. So it's basically you need to use both your hands. One hand will hold this primarily, and this hand will keep on moving it. So this hand is actually guiding this hand, वाव. and the motion is such. Now I've seen many people, they just keep on scraping it. In the sense they keep on brushing it. It's not brushing. You have to scrape it, lift it a little bit, and scrape it again. That is the motion. But they rose katta. What they do is they keep on scraping it. It's not our. आम्ही आता शिरवळे करता किती करता काय काकी? शिरवळे 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 बीन करता. वाव. ते नापाचे पैसे लागले आम्ही दितली आली तुका शिरवळे आणि कोणाक खावपाक आवडना म्हणून हा. तशें न्हू सोलाक सांगपाचें तो डेमो जाय म्हणून आमी दितली आसली तुका म्हाकाय खबर नासली. खबर नासली. आहा आमगे आता नेक्स्ट टाइम करया आमगे आनी कितें कितें. नाल्यार काकाच्या गजालीन बेजारून शे तो सदांच मेळटा ना तूं आयज कसो लागता तेका खूब टायम हा वेस. And two things you have to be careful when you're using this apparatus, which is to grate coconuts. You have to be careful of this because it's very sharp. So if you by mistake you catch here, no, you can slice. And one is this, which is the coconut part. बॉब तुका सारको बरो एक्सपिरियन्स आहे तो ना. रेग्युलर झालाय तो आता. I used to see my mom do it when I was small, but actually my real teacher is over there. ते पळय ते काकीन शिकयला खंय ताका. फाटल्यान सुरत बी पळया मातशें लक्ष दिया वयर हय हय काय ना वयर काय ना पळय सुट्टा बिट्टा हांगाल्यान पडपाचे चान्सीस आसता न्हू म्हणून ती म्हणटा पळय म्हणटा वयर पयले. वा 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 वा. सो गाईज आयचो तुमी व्हिडिओ पळयतले ते जाल्लेलेच आसा. बट आनी एक एक्सपिरियन्स करपाक न्हू तुमकां आमी थोड्या दिसांनी व्हरपाचें आसा. कितें तें तुमकां आतां सांगून व्हिडिओ हांव तुमचो हें स्पॉयल करिना. सो टायम काडटा एक दिसांनी स्पेशली एक व्हिडिओ घालता ना रे बॉब. फूल पावर सारको अमेझींग बोटिंग एक्सपिरियन्स आनी कितें कितें कितें. स्टे ट्यून फॉर दॅट. तुमकां तारीख बीन सांगिना कितें तें सांगिना. वेट करा. कितले फास्ट पळय तेणी दोनूय केल्यो. आता ब्रो यू मॅरीड गर्लफ्रेंड आसा ना. आता जेन्ना तूं काजार जातलो पळय तेन्ना तुका एक बायल तुजेर हॅपी जातली. हें तुजें फटाफट करून दितलें बरें. बायल हॅपी जातली तुजी आतां. हा म्हणटली आपणाच्या हजबंडाक म्हणटले गूड क्वॉलिटीज खबर आसा. In demand. इन डिमांड. झालं रे. चल या लेट्स गो. लेट्स गो. खबर आहा तुका कितले थंड आहा ते. सॉलिड थंड. कितें व्यू आहा पळय भायर. उदीक मात थंड आहा न्हू गा. मज्जा आता मज्जा. साग उदीक खूब थंड आहा न्हू. जेल कसो आहा आणि हे जे उदीक आहा पळय ते फ्रेश आहा न्हू. सांग मगो ह्या उदका बद्दल सांग न्हू. हे जे उदीक आहा पळय ते फ्रेश दर्याचे येता. आमी हांगासर येयल्लेली पळया तेन्ना आमगे फूल स्विमींग पूल खाली आसलेलो आनी तेणे आमच्या फुडल्यान हांगासर हें उदीक सोडला. आनी हांगासर वत ना न्हू डायरेक्ट. वत बीत ना पळय हांगा. वत बी ना न्हू म्हणून ते उदीक आनीक थंड जाला. फूल पावर थंड सारकें न्हू. भरतले पळय आनी मातशें आनी 10-15 मिनटां तेन्ना उदीक नॉर्मल जातलें टेम्परेचराचेर. बरें मजा येता न्हू. खूब मजा येता.
ओके सो गायज आता हांवूय चल्लो स्विमींग पुलान न्हांवपाक फूल पावर सारको ओके आनी उदीक न्हू हांगासलें चड बरें फ्रेश उदीक सारकें हें ना कितें म्हणटा तें क्लोरीन ना झरीचें उदीक सारकें प्युअर स्विमींग पुलान तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या स्विमींग पुला बद्दल उदीक अजून गरम जायना थंड आहा न्हू आनी हे पळयात हांगासर व्यू व्हिडिओ पळयता जाल्यार तुका सांगता हांगा येद्दी व्हडलो पोपायो हा खबर आहा अरे वेल्या हितून बरें बऱ्यो व्हडल्यो पोपायो आहा आनी बरी तोरां आहा कितें करपाचें वयता आसतना घेवन चलपाचें न्हू तुका दिसता हांगासल्यान हे पळय पावर आतां जालें चिकन टॅक टॅक आनी बरें देखी म्हणून तोरां व्हरपाची घरा उजो गो सारको तेंच्यांनी न्हू हवेची सायन बी घेतल्या प्लग करून येयला आनी तेजेर बरयलेलें आहा कांय गार्डनांतले काडूं शकना पण कित्याक मस्ती खोर गोवन्स इधर है उधर कुछ ना कुछ लफड़ा होने का ही है एक पपाय समज काढून घरा व्हरता एक पपायक लागून कितें घरा येता कोकणात सगळे वाशे गेले सगळे वाशे गायज हे पळय आयच्यान आमच्या घराचें काम चालू आनी जितले बी कामे दिसता पळय ह्यो कामे न्हू सगळ्यो गेल्या आनी हेवटेन पळयात हेका जॉयंटूच नासले हे पळय तो म्हणटा आनी एक पावस रावलेलो न्हू जाल्यार सगळे पडटले आसले खंय A to Z पळयात आता तुम्ही बघू शकता अंकिताच्या घराची हालत पळय किती आल्या ती आणि सगळे तोडफोड सगळे पळय हे पळय सगळे उगडून दवरलेले आसा आता तू कितें सांगूंक सोदता हेच्या बेगीन बद्दल जाल्या पुरो तुका टेन्शन जाल्लें हय ह्या फावटी पडटले आसले खंय ते घर फूल मॉडर्न पडटलें हय व्हडलो पावस येयल्लो न्हू जाल्यार आनी तें सांग मगो फाटल्या फावटी व्हडलो पावस येयलो तो मागीर आमी असो दाणो लावन दवरलो तो दाणो लावन दवरलो परत भितर प्लेटी घातल्यो आनी कितें कितें करून आमी जुगाट केलेले पळय हेका म्हणटात पावर आनी रावता जाल्यार सद्दी एकवट जावन रावंक जाय न्हू एट एनी सर्कमस्टेन्सीस कितें म्हणटा आतां हे पळय हो एक क्रॅक उरला पळय एक क्रॅक जाला सगळे तो सारको डेंजर आर पार क्रॅक आनी हो तो पळय थंय एक जाला क्रॅक ते पळय हांगासर पळोवंक शकता तुमी व्हडलो आहा तो सारको सो अशें पळय हे पळय सगळे तोडफोड सगळें मोडलां पळय हे पळय ही ओपन केल्लेली हेजें काम करूंक मेळना आतां हेज्या खातीरूच सगळी डस्ट जाला घर आख्खें आनी अशेंच उक्तेच रावचें पडटा कितें करया नशीब फेल जाल्यार सगळेंच फेल हें आतां जाल्या पुरो बेगीन पावस पडना पुरो देवा कडेन मागता हे पळय हे सगळें ओपन केलेलें आसा पळयात पळयात हालत पळयात हे पळया कटिंग प्रोसेस चालू आहा कटिंग प्रोसेस हांव पळय हांव उजो हे पळय ब्रो आफ्टर लॉंग टायम ना रे ब्रो माय बिग ब्रो लव यू मोग आसूं दिसता मग सारकें लव यू मोग आसूं यू गुड आमोरे आनी आमी आतां डिनर करपाक गेल्लेली आसा सगळीं जाणां पळयात तुमी शी इज माय सिस्टर ट्रेसी आनी हे धाकटे धाकटे तेजे चिल्लर पार्टीज आनी तांकां कोंकणीन काय येना माशी 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 ना रे माशी माशी मरे कोंकणी little call and you both are matching mare yellow fighters they are fighters oh my god winner chicken dinner लिलीफ ओके हे माझी भयण खाता ट्राय एंड सी टेल मी Best, no? Super. Too good, no? Super, too good.
आज तुका कशें दिसता? खूप बरं दिसता. चल जाले आता या भायर सरया. ना अर्ध्यावर प्लीज प्लीज अर्ध्यावर जाऊकच ना आल्या. प्लीज अभी प्लीज. उदीक आतां देंवता कशें दिसता म्हाका. असो एक पीट स्टॉप घेतलो. वयर पळय पावस पडपाकूच आहा. हा पळय लोडेड आहा, डिक्की लोडेड आहा, सगळे हांगा थंय सगळे हातीन बितीन सामान. आज तुका कितें दिसता? आमी आयज हांगाच न्हिदया त्या झाडांनी. एक काम कर, तू राव हांगा, हांव वयता घरा. तू हांगाच राव मातशें चल. हांव मालाच्या गाडयेर बसून येतले. दोळे धापून तुका व्हरतय. कळ्ळें? दोळे उगाडना ना. उगाडले जाल्यार दोळे मागीर पळय. ओगी राव गे आई, तू ओगी राव. अरे काय हाडलं पळोवक रे, काय तरी हाडला रे हेका. काय चंदना काय हाडलंय ते. काय हाडला तेच कळना. आणि दोळे उगडूंक होदिना. हा पळयतले मरे कितें हाडला ते. काय हाडला पळय. हा तू सांग काय हाडला आता. बस बस सायकलीर बोल बेगीन. मार सारखी. हा वय तू आता छोटा सायकल चालू कर. रिटर्न मार. सीटा वयर करूंक मेळटा. मागीर परत सीट बीट वयर व्हडली करूंक व्हडली करपाक मेळटा. खुश तर. मामांक सांग बाबा माझ्या आवडली मर तुका. कावडोंक ना मागीर मामा रे. मामांक उलय घालून सांग तर. दाखव देवा पे मस्त. देवा हेल्मेट कर. दे. हांगा बसोंक मेळटा. सानवीक हांगा बसपा खातीर हांवें घेतल्या ती. हेजेर तू बसपाचो, हेजेर सानवीन बसपाचें. कितें हे बेस्ट मरे तेका. लॉंग बीन जायना म्हणून. टायर प्लास्टिकचे ते ना हे तर बघ काय इतके खर्च कित्याक म्हणून केले. हे सीट वयर करूंक मेळटा. हांगा तुका मागीर सानवीक बीन कितें जाय खावपाक बीन जाल्यार हांगा धरून वयपाचो. सानवी तेजे फ्रेंड. तसली मरे माझ्याकडे सायकल आली रे कळ्ळे तुका. आणि हांगासर ते माझे फ्रेंड चलयताले हांगा हांव बांधलेले माझे मदन चढ झाले. मामा गे फक्त नाता आता तर खूप बस सानवीगेर वच गे चलय जाणे. चलय मरे. बस तर सानवीक सांग आपणा वांगडा फाटल्यान बस म्हणून सांग. अशी अशी टाटा बाय बाय. चल आता आम्ही चलली हा. वयता हा आम्ही सुशागात चलय सायकल तुझी. सायडीक राव. द्या माय फॅमिली नाव. ए म्हाका एक सांग हांगासर आतां भितन समज वचोंक जाय देवाक पांयां पडपाक जाल्यार केन्ना वयपाचें. संडे अर्ली इन द मॉर्निंग. अरे बाबा म्हाजें हांवें मॉर्निंग पळयल्या केन्ना. काय बरी चर्च हांगाली. तुका एक मॅसेज दिवंक सोदता. कोणाय कडेन कोणी दोज हू हॅव बी पॉझिटिव्ह ब्लड आनी तो डोनेट करपाक सोदता जाल्यार प्लीज 22 तारखेक तेका जीएमसीन धाड. ओके कोणाचें ऑपरेशन जाता ऑपरेट करता कोणाक सो तेका खंय ब्लड जाय आसलें. सो मेक शुअर कोण आहा जाल्यार प्लीज स्क्रीनशॉट हांव धाडटा तुका. तो वॉट्सॅपार सर्कुलेट कर अमॉंग युअर फ्रेंड्स. ओके आयज जो वताचो जो एनवायरमेंट आसा खबर आहा बरो आहा. इतले दीस आतां पावसूय पडलेलो हांगासर पण आफ्टर
कितें म्हणटा ते रेन एक दीस येता पळय काय बरो वत आयजूय गरमी अशें ना की बरें थंड आहा कांयच ना आयजूय गरमी म्हाका लागून गरमी जाता हांगा खबर ना दुसऱ्यांचे तुका गरमी जाता गो ना म्हणटाले हय काय ना ना खंय तुका जाता म्हाका गरमी आनी बेश्टेच म्हणटाले गरमी म्हणजे तू हांव उलयता ते तू उलयता हय तू उलयता ते हांव कित्याक उलो हें खबर आहा न्हू चिटींग करता यो उल्लू करता उल्लूच तू सो गाईज आमी जे दिवार आतां जे प्लेसीर आसा खबर आसा आमी आमच्या आयज क्यूट फ्रेंडांक मेळपाक गेल्लेले आसा आनी शी ऑलवेज वॉच आवर व्लॉग्स थँक्यू सो मच तुजें नांव कितें गो बाय क्लिटा क्लिपा न्हू आं क्लिटा नाल्यार आनीक कितें आयकशात बीन न्हू ए वायट बीन धरूं ना हांव काजी घालता तूं जाणा हांव कसो तो फूल पावर सारको आतां हांगाल्यान आमी हो ती फेरी बोट धरतले मागीर रायबंदारा वयतले आनीक आमचे थोडे फ्रेंड्स आसा तांकां मेळटले मागीर आमी अशी पणजे भोंवन अशें मागीर घरा आनी त्या मदीं तर पावस पडलो जाल्यार जालें चांदनी रात हाय थपथपीत जावन वयपाचो घरा कडेन भिजोन मोर रडलो न्हू इतले बरें आसा रे अभी हांगासर हांगाच्यान गाडी हांव चलो ओके हांव चलयता हांगाच्यान गाडी पळय काय बरो रोड आहा आनी तांकां सायबिणीक वचोंक मेळना देवा कडेन पांयां पडोंक मेळना यू नो सायबीण मायन राखल्या पुरो तांकां आनी बरे बेगीन सारकी केल्या पुरो सारकें न्हू सारकें कोणी व्हिडिओतल्यान सायबीण मायक पळयता सायबीण मायन तांकां राखल्या पुरो सगळ्या जाणट्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक आनी जे भुरगे भायर कामाक आसता बाबडे आवय बापायक सोडून गेल्लेले आसा कामाक पोटा खातीर तांकांय न्हू तांकां हांवें बरी सर्वीस दिवची आनी बरे रस्त्यार चलोवंक जाय आमची भुरगीं आहा तांकां बरे रस्त्यार चलोवंक आनी सायबीण मायचो मोग तांच्या काळजान सायबीण मायन घाल्या पुरो आनी भेदभाव करचो न्ही कोणेच क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम केन्नाच भेदभाव करचो न्ही भेदभाव केन्ना करूंक जायना ही जावन हा स्वर्गाच्या संवसाराची राणी आमची माय ती आमच्या आवयच्या कुसव्यान आमी जल्मला खरें पूण ही मेन आमची माय ही माय आमची कितें माग ती ते लागीं हे मात हांव मानता कितें माग उक्त्या मनान माग ती दिता टायमार- पावून ती तुका दितलीच एक टायमार आमी जेन्ना ल्हान आनी आसले दिताच. आमी ल्हान आसले तेन्ना एकदां घरान जेवणाक आमचे कडेन आसनासले पण वाड्यार समज जेन्ना सायबीण माय आसताले अरे म्हणजे सायबिणीक आमी घे म्हणून चोणे मेळटले आमकां घे म्हणून पोट भरतले आनी येदेत न्हू आमी लेस घेवन वयताले गळ्यान सारकें हांवूय आनी वतालें केन्ना घरान घरान काय ना जेवपाक पण सायबीण मायन आमकां केन्नाच सांडूंक ना साडून ना आमकां काय खायनासतना न्हिदोवंक ना हे सोदीत उगडास करूंक जाय इतलेंच भेदभाव करपाचो ना तशें A few moments later. अवे तुका हांव सुंगटां सुट्टी करून दिता पण आयज सगळें रांदपाचें काम तुजें आयज म्हाजी तकली दुखावंक लागली ना हांव रांदता तेन्ना म्हाजी तकली दुखाना आयज आयज म्हाजी खूपच जेन्ना तकली जिवाक आयज खूपच त्रास सांग लागल्या म्हाज्या जिवाक त्रास जायना हांव तरी सदांच रांदता चल चल तू कर तरी चल एकदांच करुया चल रांदतलय. चल करुया चल दोगांय मेळोन रांदया चला आयज आमी दोगूय मेळोन फूल पावर डीश रांदता सो गायज आतां आमी सुंगटां सुट्टी करता हांव सुंगटां सुट्टी करतलें आनी अवी हेजी कितें तरी डीश करतलो कितें डीश गो म्हाका कितें खबर ती तूं करतलो पळय आज सुंगटां बरी दिसता सो गायज तुम्ही पळोवं शकता आमी हाडल्या सुंगटां सुशांत शेट पळय आज रगात येता हेजे कडसून सारकी पावरफूल सारकी कितें तुमकां सांगू सारकी न्हू हय ताज्जें सारकें नुस्तें तेजें सो आतां हें रेडी करता आनी हांव फुडें कामाक वयता मागीर फुडलें ओके सो गायज तुमकां कितें दाखयता पळया ही आतां कॅबेज पळया केदी व्हडली ही इंस्टामार्टा वयल्यान हाडल्यान गॅस करा कितली रेट ती ओन्ली 11 रुपीज आनी हे कॅप्सिकम 10 रुपया हे 10 रुपया ओके पळया काय बरें आहा तें इंस्टामार्टाचेर सवाय सो सुंगटां आतां हांव हेतून थोडोसो लिमो पिळटा लिमो
लेमन लिंबू ओके आनी इल्ली ही हळदीचो पावडर घालता आनी इल्लो हो ना हळदी पावडरूच घालता आनी इल्लो गरम मसालो घालता आनी इल्लो रेड पावडर चड घालिना कित्याक मागीर हांव डीश करता तेन्ना म्हाका मागीर मसालो जाय पडटलो आनी हेका बरें मॅरिनेट करून घेता बरें आग करता पळय मॅरिनेट हांवें मॅरिनेट करूंक ना कित्याक हांवें हात धुवंक नासले म्हाजे म्हणून बस सो गायज आमगेर आयज सुंगटात ना आयज आमगेर दोन आहा वस्तू दॅट इज चिकन ओके हे चिकन पळय काय बरें आहा पीस सारके करकरीत कितल्या तेंपान चिकन खाता न्हू आहा ते बीन आमी घरा कडेन करून खाता आतां वेज आनी थोडे दीस जाल्ले आमी स्टार्ट केल्लेले नुस्तें करपाक चला हे सुटी करता आनी तुमकां मागीर मेळटा सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता चिकन मॅरिनेट जाल्लेलें आसा सुंगटां मॅरिनेट जाल्लेलीं आसा आतां आमी फुडले वेजिटेबल कटिंगेक वयता आनी मागीर तुमकां फुडें कितें करता तें दाखयता न्हू ओके सो गायज हांवें तेल तापोवन घेतलेलें आसा आतां हांव उडयता भितर लसूण 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 मातशें स्टर करता 1 2 3 जालें मागीर उडयता भितर मिरसांग्यो स्टर करता गॅस मातशी कमी करता मिरसांग्यांची जी हें आसा खबर आसा तिखसाण ते न्हू तेलान वचोंक जाय सारकें आनी हे लसूणय वचोंक जाय मागीरूच ते ताका सारको बरो फ्लेवर येतलो ओके मातशी गॅस कमी करा मागीर फुडल्या स्टॉप हेजेर वता हितून हांवें घेतलेले आसा स्प्रींग ऑनियन आनी कांदे मिक्स स्प्रींग ऑनियनाचो वयलो ऑनियन आसता पळय तो ओके स्टर करा बरें ब्रावन जायसर स्टर करपाचो ओके तेज्या पयलीं काडपाचो ना पळोवंक शकता मातशें ब्रावन जाल्लेलें आसा चोणूय ना तेज्या उपरांत हांव वयता टमाटो ओके टमाटर घातले काय मातशें स्टर करपाचें आनी टमाटर बेगीन तुमकां मेल्ट जाल्लेलें जाय जाल्यार यू हॅव अ व्हेरी बेस्ट ऑप्शन दॅट इज सॉल्ट बट टुडे आय एम नॉट गोना यूज सॉल्ट आयज हांव यूज करता इंडियन मॅगी क्यूब नॉट भायली हांव फाटल्या फावटी तुमकां हांवें भायली मॅगी दाखयलेली न्हू आनी ह्या फावटी तुमकां हांव इंडियन मॅगी दाखयता सो चला मॅगी घेवन येता हांव ओके सो हांवें घेतलेली आसा मॅगी बरी स्टर करून घेवया फूल पावर सारकी मॅगी आतां हितून वयतलो गरम मसालो कितलो वयतलो तो काय ना इतलो मागीर वयतलो हळद कितली वयतली ती पळय ओके मातशें स्टर करपाचें रेड चिली पावडर नॉट मच आं कोणाक स्पायसी जाय तेंच्यांनी चड घालचो म्हाका स्पायसी आवडना म्हाका आवडटा ओके सो हांव स्पायसी करिना तेज्या उपरांत वयतले हितून भोपळी मिर्च कॅप्सिकम शिमला मिर्च ह्या डिशेन न्हू मेन रोल हे करता हितून तर ढोबू मिरची ना जाल्यार हेजो टेस्ट झिरो नो यूज हे करून कांयच फायदो ना आनी कॅप्सिकम न्हू चड शिजोंक जायना नाल्यार मागीर कितें जाता कॅप्सिकमाची फील येना आनी हे पळय हेका कितें म्हणटा तुका स्प्रींग ऑनियनाची वयली पानां आहा पळय ती कट केल्या हांवें आनी ही वाजपाक करता ओके
करा स्टर स्टर करा स्टर. सो गाईज आता येता इथून माझ्या फेवरेट इन्ग्रेडियंट दॅट इज सॉस. डिसाईड करा तुमका कितले जाय पळय ते. ओके, तुमच्या चवी पुरते तुम्ही घेवचे न्हू. हय. जशी आमची चव आम्ही घेतले, चडी घेऊ नका मागीर तेजो टेस्ट लागोंक सगळो. बरें हितून सॉसान हें जावंक जाय तें. ओके, मातशी गॅस कमी केलेली आसा आनी हितून वयता आतां फूल पावर प्रॉन्स. आमी दोगात न्हू म्हणून आमी कमी घातला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी सारके 2 किलो घाला न्हू. आनी सगळीं मेळोन खाया. हेका बरें मॅरिनेट करपाचें गो काय शिजोवपाचें गो. तापला कित्याक तापला चला आतां बरें हेका शिजोवन घेवया. पेरी पेरी. ओके, व्हेरी लेस आं, नाल्यार गावता हातीक म्हणून चटा मारीत रावशात. जालो मागीर तेजो डिशाचो हे फ्लॉप टेस्ट. तुका जाय समज ग्रेवी कशी जाल्यार इल्लें उदीक एड करा. गरम उदीक आं, थंड न्हू. तुमकां तर अशें ड्राय जाय जाल्यार ड्रायच खावपाचें. आमी चड करून ड्राय खातली न्हू. सो तुका ड्रायच जाय न्हू. चपाती वांगडा खातले न्हू. ओके, सो माझी डिश नेवी जावपाक रेडी आसा. आतां हें चिकन पयलीं हांव फ्राय करता. अजून जावंक ना. दीस इज जस्ट बिगिनींग. कितें करता तें पळयात तुमी, दाखयता तुमकां मागीर. वयस रोटी करता आवट्यापणा. कितें करता तें पळयात. हांवें एक नेवी डीश केल्लेली आहा. हांवें टेस्ट बिस्ट करूंक ना. सगळ्यान पयलीं हांव करतलो आकाक टेस्ट हें. ओके, खावन जालें काय मागीर आक सांगतलें हितून कितें कितें आहा पळय तें. हितून वयता हितून मियोनीज. चड घालिना, आकाक चड आवडना मियोनीज. सैयारा तू तो बदला नहीं. बरो आला. कितें कितें आहा हितून. कॅबेज, टमाट, मियोनीज. बरो आला. ओके, सो गायज तुम्ही पळयला आसतलें न्हू आमची जर्नी कशी आसली ती. सॉरी फॉर व्हिडिओ क्वालिटी, कित्याक ते ओल्ड व्हिडिओज न्हू तुमकां घातल्यात त्यो. कितें म्हणून सोदता तूं. सो गायज तुमकां खरें सांगू 2025 आमी खूब मजा केल्लेली आसा. खूब वस्तू येल्लेल्यो आसा लायफान. खूब आमच्या फॅमिली लायफान येल्लेले आसा. नव्यावे खूब लोक आमी जोडल्या, खूब लोक सोडून गेल्या, खूब लोकांनी हर्ट केला, खूब लोकांनी अंडरस्टँड केला. भाव केले हांवें, भयणी केल्यो. गुड रिलेशन आय मेड. येस, लायफ इज रियली ब्युटिफूल ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. थँक्यू सो मच गायज. खरें बरें दिसता म्हाका तुमच्या इतली फॅमिली हांवें जोडल्या म्हणून. आनी म्हाकाय बरें दिसलें तुमच्या वांगडा म्हाजी 2025ची जर्नी घालपाक. इट वॉज अमेझींग, ब्युटिफूल, टू गूड, आवटस्टँडींग. कितें म्हणटा, म्हाका खूब मजा येयली. बट स्टील येता उगडास येता न्हू पयलींचे दीस. पयलीं आमी कितें करतालीं, पयलीं आतां कितें करता. पयलीं आमी हांव वयतालो जाल्यार च्या घेतालो, आतां हांव वयतालो कॉफी मागता. तो एक डिफरन्स हो डिफरन्स तुमकां कळोंक जाय. आमच्या हितून येयला पळय तो डिफरन्स. ओके, तशें आसता तें न्हू. हांव कितें म्हणटा, एक टायमार 500 रुपया घेवन भोंवप जाल्यार तितूंतले 400 रुपया घेवन घरा येवप. आतां 2000 घेवन वचप आनी 3000 स्पेंड करून येवप. ह्यो तश्यो गजाली जाल्यार कित्याक हार्डवर्क. वी आर डुईंग समथींग फॉर पीपल, फॉर आमच्या फॅमिली खातीर. आनी आमची फॅमिली म्हणजे कोण, मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली. आनी आमी दोगां आमच्या खातीरूय. सो इट वॉज अ ग्रेट जर्नी गायज. थँक्यू वन्स अगेन.
पळोवपाक आमची ही जर्नी आमच्या अमको वांगडा. आनी परत एकदा गॉड ब्लेस यू म्हणटा तुमकां. बरें करून रावा आनी चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांचे नवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय. बाय बाय.